राज्यात बुधवारच्यान शाळा सुरू जातल्यो। हेच फाटभुंयेर मंगळारा भुरग्यांनी पुस्तकां, बॅगां, सोत्र्यो, चपलां, रेनकोट आनी तांकां लागपी हेर सामान घेवपाक मार्केटांनी गर्दी केल्ली। मात पयलीं सारकी आतां शाळेचें सामान खरेदी करपाक चड गर्दी जायनाशिल्ल्याचें कांय विक्रेत्यांनी सांगलें। तशेंच अंदू वर्सा सगळें म्हारग जाल्ल्याचें पालक सांगतात। भुरग्यांची इस्कॉलां आसा एक बरें आसा पूण तशें गिरायक ना। आतां आमी पॅरल हे ते विकता पूण तितले पर्संटेज तितली ना। दिता आसतना भरपूर पयशे दिवचे पडटा आनी मागीर हांवें लॉस करून विकचें पडटा। कित्याक न्हू अशें जाता जायना अशें ना पूण जाता आनी गेले वर्सा म्हणजे नवा धंदो ना। कशी किती रेट आसा वाण्यांची बी? सध्या 320, 325, 350, भुरग्यांची बीन कशी कितें? हां लास्ट बाकीच्या भक्ती हाडिना बरी पॅरागनची हाडिना। ओके चपलांक हे ना गिरायक आसा पूण लिमिटेड आहा। भोवन आतां गर्दी पडटाली चोरीकूय वयताली ते आतां काय करतले। हां बाबू कितें घेतलें रे? सँडल आनी कितें? बॅग घेतला। ओके आनी जाली शॉपिंग करून? कितें कितें उरला घेवपाचें? बूक उरला, पॅन्ट उरला, आनी ओके आनी तुका सँडल जाय तसले बी घेतले? मॅडम फाल्यांची तयारी करपाक येयल्या तुमी आयज कितें सांगतली? भुरग्यांचे स्कुलाचे बॅग, सँडल कितें कितें घेवपाक आयल्या? शॉपिंग करपाक गेल्या, स्कूल बुक्स, इवन युनिफॉर्म, स्कूल बॅग्स, शूज। सो फाल्यां आयज पावसूय पडटा सो फाल्यां आयज लास्ट डे म्हणून आमी आयजूच पणजे मार्केटान शॉपिंग करपाक शॉपिंग करपा आतां केली सद्या शॉपिंग? हाफ केली, हाफ उरल्या। कशी किती रेट बीन आसा गेल्या वर्साकून ह्या वर्सा? चड आसा? ओके ओके गेल्या वर्सा बॅग कशे घेतलेले? 400, 450 घेतलेले पूण आतां इवन सँडल पसून चड रेट हाय लायला। तरी पूण भुरग्यांक घेवचेच पडटा। घेवपाकूच जाय